क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज आमी सद्या काळाच्या 25व्या आयतारांत आसा, 25th संडे ऑफ ऑर्डिनरी टायम. आनी खेरीत भाशेन आयज गोंयच्या महादोम प्रांतींत आमच्या दिएससीजींत गोंयच्या दिएससीजींत ओकेशन संडे देव आपोवणेचो आयतार म्हूण आमी संभ्रमता. देव आपोवणेचो आयतार म्हणजे कितें? देव आमकां मनशांक आपयता आपल्या पोरजेची सेवा करूंक. आदल्या करारांत जरी तर आमी पळयता, देवान आपयलें अब्राहमाक, मोइसेसाक, जायत्या प्रवाद्यांक, इजायास प्रवादी, जेरेमियास प्रवादी, एलायजा, एलिशा अशें जायत्या प्रवाद्यांक आपयलें. आनी तशेंच जायत्या राजांकूय आपयलें. देवान आपल्या उतरान तांकां आपयलें, येयात म्हजो पाटलाव करात आनी म्हज्या पोरशेक वाट दाखयात, सारकी वाट दाखयात म्हूण ह्या प्रवाद्यांक, राजांक देवान आपयलें. आनी तशेंच आमी पळयता नव्या करारांत, न्यू टेस्टमेंट, जेजू खरेपणी हाजीर जाता मनशां मदें. देव मनीस जावन हाजीर जाता मनशां मदें आनी तो जियेता. आनी ताणें शिसांक आपयलें, आपोस्तलांक आपयलें, 12 शिसांक आपयलें आपलो पाटलाव करूंक. जे 12 शीस आसले आतां आपले गांव घर सोडटात, आपले आवय बापाय सोडटात आनी जेजूचे ते पाटलाव करतात. आनी ताचे उपरांत आमी पळयता वेगवेगळ्या गांवांनी ते वेतात, देवाचे शुभ वर्तमान परगट करतात. अशें देव आदल्या करारांत आपल्या मनशांक आपयता, प्रवाद्यांक आपयता, आनी नव्या करारांत जेजू खूद जावन आपल्या शिसांक विंचून काडटा पोरजेच्या बरेपणा पासत. आनी तशेंच आतांच्या काळार देव आपयता याज्ञिकांक, रिलिजियस भाव भयणीक कोणाची सेवा करूंक? पोरजेची सेवा करूंक. सगल्यांक आतां देव खूद जावन येना. म्हाका ताणें सांगूंक ना, झेवियर यो उठ पोरजेची सेवा कर म्हूण ताणें म्हाका सांगूंक ना. ताणें म्हज्या जिवितांत, म्हज्या कुटुंबा वरवीं ताणें वाट दाखयली देवाची सेवा करूंक. म्हज्या काळजांत आनी मनांत देवान इंट्रस्ट घायलें. देवान आपली खुशी करूंक ताणें म्हाका शिकयलें. त्या खातीर हांव आयज जावंक पावलो याज्ञीक. आतां आमकां खेरीत भाशेन देव येवन सांगना यो उठ म्हजो पाटलाव कर. न्हू, आमच्या घराब्यांत ही देव आपोवणी उपजतात. तसलें वातावरण आमच्या घराब्यांत आमी करूंक जाय. म्हज्या मोगाच्या भयणी भावांनो, हांव म्हजीच ओकेशन स्टोरी तुमकां सांगता. देव आपोवणेचें हें खबर हांव तुमकां सांगता. हांव एक ल्हान गांवांत जल्मलो, कारवार दिएसीज. म्हजी दिएसीज कारवार, गोंय न्हय, गोंयच्या दिएसीजींत न्हय, कारवार दिएसीजींत हांव जल्मलो. कुमटा त्या गांवांत, वन्नळ्ळी एक ल्हान गांव आसा, त्या गांवांत हांव जल्मलो. म्हाका 2-3 भाव भयणी नात. म्हाका एकूच भयण आसा. हांव एकलोच म्हज्या घराब्यांत. म्हज्या आवय बापायक हांव एकलोच चेडो. हांवें चिंतलें म्हज्या जिवितांत देवाची सेवा करूंक. ल्हान आसतनाच म्हाका म्हज्या आवय बापायन भावार्थ दिलो. आमची इगोज जायती पयस, 3 किलोमिटर. सदांच म्हजे आवय बापाय म्हाका सायकलार घेवन वेतलीं इगोर्जेक. हांव सायकलार बसतलों आनी म्हाका सदांच आयतारा दीस मिसाक व्हरतलीं. जेन्ना हांव मिसाच्या भेटेंत भाग घेतलों, म्हजें मन ध्यान ह्या आल्तरीचेर, याज्ञिकाचेर. म्हज्या काळजांत एक आवंडो आसलो, म्हाकाय त्या याज्ञिका भशेन जावंक. आनी अशें हे आवंडो, हें इंट्रस्ट म्हज्या काळजांत देवान घायलें. दर एक दीस संडेच्या दिसा वा आयतारा दिसा मिसांत हांव भाग घेतलों. देवाची भक्ती म्हज्या जिवितांत वाडलें. आनी तशेंच घराब्यांत आमी सदांच तेर्स रोजार करतले. रोजार तेर्स करिनासतना जेवण ना. जायते स्कुलान जायते स्टडीज करूंक जायते होमवर्क ते दितले, तें हांव करतलो. पूण जायते फावटी लेट जातालें. हांवें सांगतलो आयज रोजार नाका, तेर्स नाका. पूण म्हजी आवय तेर्स रोजार नासतना जेवण ना, पनिशमेंट. तेर्स रोजार केल्या उपरांतूच जेवण. अशें म्हजो भावार्थ वाडलो म्हज्या जिवितांत. आनी तशेंच वाडत भावार्थ वाडत वेतलो. हांवें आमच्या पॅरिश प्रिस्टाक सांगलें 10 जाल्या उपरांत हांव याज्ञीक जावंक वता. आनी दर एक दीस ह्या आयतारा दीस आमकां मिटींग आसतलें, ऑल्टर बॉयज मिटींग. हांगा ही आसा
पूण ह्या पॅन्डेमिकाच्या वेळार तेन्ना पूण हांव ह्या आल्तर बॉयसांच्या मिटिंगांत त्या जोम्यांत हांव आसलो. जेन्ना मिटींग जातलें यादनीक विचारतलो, पॅरिश प्रिस्ट विचारतलो, तुका ओ तुमकां कोणाक यादनीक जावंक मन आसा? हू वॉन्ट्स टू बिकम प्रिस्ट, हू वॉन्ट्स टू बिकम रिलिजियस? तें प्रश्न विचारतलो. कोणी हात वयर काडिनासले, हांव म्हजो हात वयर काडटलो आनी सांगतलो म्हाका मन आसा, म्हाका यादनीक जावंक मन आसा. आनी अशें देवाची खुशी म्हज्या जिवितांत करूंक म्हाका मन आसलें. अशें दर एक फावटी यादनीक विचारतलो, हांव म्हजो हात वयर काडटलो आनी सांगतलो म्हाका यादनीक जावंक मन आसा. आनी अशें दर एक दीस जेन्ना हांव व्हड जालो, 7th 8th 9th त्या क्लासींत आहलो, हांव सायकल घेवन दर एक दीस मिसाक वचूंक लागलो. आनी दर एक दीस म्हाका चान्स मेळटलें आल्तरेची सेवा करूंक, ऑल्टर बॉय जावन आल्तरेची सेवा करूंक. आनी आल्तरेची सेवा हांव करतलो. आनी त्या आल्तरेची सेवा करची म्हळ्यार म्हाका चड आनी चड खुशी, कित्याक जेजूक हांव चड लागीं येवन मेळटा. जेजूक हांव सेवा करता. यादनिकाची सेवा म्हळ्यार जेजूची सेवा, तें अर्थ म्हाका कळ्ळें. आनी जेजूची सेवा करूंक हांव लागलो ल्हान आसतनाच. अशें जेजूची खुशी म्हज्या जिवितांत कितें म्हणलें म्हाका अर्थ करूंक म्हाका जालें. आतां 10th जाल्या उपरांत हांवें सांगलें आमच्या पॅरिश प्रिस्टाक म्हाका यादनीक जावंक मन आसा, कितें करचें? ताणें सांगलें आतां राव, आतां तूं एकलोच तुज्या घरांत एकलोच चेडो, आतां तूं ल्हान आसाय, 11th आनी 12th कर, ताचे उपरांत तूं जॉयन जा सेमिनरीक. ताणें चिंतलोलें 11th आनी 12th जाल्या उपरांत म्हजें मायंड चेंज जातलें म्हूण. हांव यादनीक जावंक वेचो ना म्हूण ताचो मन आसलोलें. पूण हांवें सांगलें ना, म्हाका यादनीक जावंक वचूंक आसा. पूण हांवें 11th आनी 12th केलें. 10th जाल्या उपरांत रिजल्ट आयल्या उपरांत त्या पॅरिश प्रिस्टान सांगलें आमकां सॅक्रिस्टियन ना, जे कोण सॅक्रिस्टीन सेवा करता, मिसाचें अरेंजमेंट करता, तो ना, तूं येवन आमकां हेल्प कर. आनी हांव इगोर्जेंत रावलो 1 वर्स. 10th पास जाल्या उपरांत हांव इगोर्जेंत रावलो आनी सेवा करतलो इगोर्जेंत एज अ सॅक्रिस्टियन. गांठ मारची, मिसाचें बलिदानीक सगळें अरेंजमेंट करचें, अशें 1 वर्स थंय आसलो. आनी तशेंच त्याच वेळार हांवें 11th म्हजें कॉलेज स्टडीज हांवें स्टार्ट केलें. आतां 10th जाल्या उपरांत म्हजें एक्चुली 78% जालोलें. आतां हांवें विचारलें जायते लोकांक कितें घेवचें. जायत्यांनी सांगलें, म्हज्या फ्रेंड्सांनी सांगलें सायन्स घे. हांवें चिंतलें सायन्स घे, म्हाका कांय फायदो ना, कित्याक हांव यादनीक जावंक वेचो. तशें हांवें जायते यादनिका लागीं विचारलें, तांणी सांगलें आर्ट्स घे. हांवें म्हज्या मतींत आसलें आर्ट्स म्हळ्यार तितलें स्टँडर्ड ना, त्या खातीर हांव कॉमर्स हांवें घेतलें, मिडल पाथ कॉमर्स. हांवें कॉमर्स केलें 11th आनी 12th. कॉमर्स जाल्या उपरांत आतां जी हॉलिडे आसलोली, आतां 10th जाल्या उपरांत हांव इगोर्जेंत 1 वर्स आसलो. 11th हांव करतलो, पूण म्हाका थंय चड वेळ मेळूंक ना स्टडी करपाक. मागीर ताचे उपरांत हांवें सांगलें यादनिकाक हांव येता, घरा वेता. 12थाक जायतें स्टडीज करूंक आसा, बोर्ड एग्जाम, सो घरा गेलो, थंय हांव स्टडी करूंक लागलो. आतां 11th जें हॉलिडे आसा, समर वकेशन, त्या वेळार हांव बूक स्टॉलाक गेलो. बूक स्टॉलांत कित्याक बुक्स घेवंक न्हय, काम करूंक, कित्याक म्हाका फीस भरूंक आसलें. बूक स्टॉलांत हांव काम करूंक लागलो. त्या हॉलिडेजांत 1 म्हयनो हांवें काम केलें. आनी त्या फिसा वरवीं, त्या जें म्हाका मेळ्ळें सॅलरी वो पयशे, ताचे वरवीं हांवें फीस भरलें कॉलेजाक 12थाचें. अशें 12th हांव बरें करून शिकलो. 12th जाल्या उपरांत आतां हॉलिडेज, म्हजें रिजल्टूय आयलें. रिजल्ट आयल्या उपरांत हांव पॅरिश प्रिस्टाक वचून आनीक फावटी सांगलें म्हाका यादनीक जावपाक मन आसा. आतां जेन्ना हांव इगोर्जेंत आसलो एज अ सॅक्रिस्टियन, जायते यादनीक येतले, जायते सोसायटीचे यादनीक येतले. पिलार फादर्स, पालोटायन फादर्स, कार्मेलीत, कापुचिन्स, हे सगळे येतले. म्हाका सांगतले तूं यादनीक जावंक मन आसा जाल्यार तुजें एड्रेस दी. हांव सगळ्यांक एड्रेस दितलो. एक फावटी म्हज्या ह्या पॅरिश प्रिस्टान पळयलें, कोणाक एड्रेस दिवं नाका, हांव तुका सांगता खंयच्या कॉंग्रिगेशनाक तुवें जॉयन जावचें. आतां म्हजें 12th जालोलें. ताणें सांगलें एक कॉंग्रिगेशन आसा डॉमिनिकन्स. एक सिस्टरीन आमच्या पॅरिश प्रिस्टाक सांगलें हांगा एक भुरगो आसा, ताका सेमिनरीक जॉयन जावंक आसा.
तिणें सांगलें डॉमिनिकन्स एक ऑर्डर आसा ओ रिलिजियस कॉंग्रिगेशन आसा ताका तूं जॉयन जा म्हूण यादनिकान ओ पॅरिश प्रिस्टान म्हाका सांगलें. आनी म्हज्या 12th जाल्या उपरांत रिजल्ट मेळ्ळ्या उपरांत हांव आनी परत त्या बूक स्टॉलांत काम करतलो. आनी तशेंच ते जे पयशे म्हाका मेळले ते पयशे वरवीं हांवें फस्ट बॅग घेयलें सेमिनरीक वचूंक. सगळी तयाराय हांवेंच केली. बॅग घेयलें, जे कितें कपडे म्हाका जाय आसले ते सगळे हांवें घेतले. आनी हांवें यादनिकाक सांगलें, आमच्या पॅरिश प्रिस्टाक सांगलें हांव रेडी आसा वचूंक. त्या यादनिकान आमच्या पॅरिश प्रिस्टान डॉमिनिकन्स त्या वेळार एक प्रोविन्शियल फादर डॉमिनीक म्हूण प्रोविन्शियल आसलो तो अधिकारी मेन आमच्या कॉंग्रिगेशनाचो. तो बेंगलोर तावन म्हाका मेळूंक कारवार आयलो, कुमटा आयलो आनी ताणें आमकां एक्सप्लेन केलें डॉमिनिकन्सा विशयान. म्हज्या आवयक म्हज्या बापायक ताणें सांगलें डॉमिनिकना विशीं ताणें सांगलें. ताणें एक सांगलें आमी कोंत घालता, बेल्ट घालता आनी ताका कोंत घालता. तें म्हाका एक बरें दिसलें कित्याक म्हाका सदांच तेच करून बरे रितीन मोरये मायेचो मोग करचो मोग आसलो, मोग करचें खुशी आसलें. त्या खातीर ताणें सांगलें आमी बेल्ट घालता आनी कोंत घालता. हांवें तेन्ना पर्यंत डॉमिनिकन्सांक पळोवन आसलें, आमच्या कारवार देसिजींत डॉमिनिकन्स नात. पूण म्हाका हें एक बरें दिसलें आनी हांवें सांगलें ओके हांव डॉमिनिकन याजक जाता. आनी अशें हांव सेमिनरींत जॉयन जालो 2008 ह्या वर्सा. फस्ट एक वर्स हांव मेंगलोर आसलोलो. मेंगलोर एक वर्स म्हजें शिकप जाल्या उपरांत म्हाका आमकां प्रमोशन आसा, दर एक वर्सा प्रमोशन आसा. म्हाका प्रमोट केलें, हांव गोंयां आयलो म्हापसा मोयरा. थंय नोविशेट, थंय आमकां हो लोब मेळटा, फस्ट टायम लोब मेळटा. थंय 2-3 दीस जाल्या उपरांत हांव खेळूंक गेलो फुटबॉल खेळूंक गेलो. फुटबॉल खेळटना हांव पडलो आनी म्हजो पांय मोडलो. थंय 7 to 8 क्रॅक्स आसलोले पांयांचेर. मागीर सर्जरी केलें, एंकल वॉज ट्विस्टेड आनी तें ऑपरेशन केल्या उपरांत ताणें रॉड घायलें. अशें 6 म्हयनो हांव रुमांतूच आसलो बेडार. 6 म्हयने हांवें 4 म्हयने म्हणसर म्हज्या आवय बापायक सांगूंक ना म्हजो एक्सिडेंट जाला, म्हजो पांय मोडला म्हणून. कित्याक म्हाका भिरांत आसली ते म्हाका आपयतले म्हूण, घरा आपयतले म्हूण, परत यो म्हूण आपयतले म्हूण. हांवें तांकां सांगूंक ना. 4 म्हयन्या उपरांत एक दीस फोनार उलयतना सांगलें म्हजो पांय मोडला. ती इमिडिएट जावन म्हापसा आयलें, मोयरा आयलें म्हाका मेळूंक. म्हज्या आवयच्या दोळ्यांत दुकां. हें पळोवन हांवें चिंतलो म्हाका ती आतां आपयता घरा. पूण तिणें सांगलें जें कितें जाता सगळें देवाची कुशी. देव जें कितें करता तें आमच्या बरेपणा पासत करता म्हूण तिणें सांगलें. म्हाका धैर्य तिणें दिलें. आनी अशें हांव 1 वर्स जाल्या उपरांत मोयरांत 1 वर्स जाल्या उपरांत हांगा आयलो ओर्ली आमच्या फिलोसॉफेट. आमची सेमिनरी आसा. 2011, 12, 13 हांव हांगा आसलो. 2 वर्सां म्हजी फिलोसॉफी जाली. जायत्यांक हांवें पळयलां, जायत्यांक तुमकां हांवें पळयलां. हांव विन्सेंट डी पौलाचो वांगडी जावन आसलो. जायत्यांक म्हजी वळख तुमकां मेळूंक ना जेन्ना हांव पयलो आयलो, पूण म्हाका तुमची वळख मेळ्ळी. हांवें तुमकां वळखलें कित्याक हांव जायतो चेंज जाल्लो आसलो. अशें जेन्ना आमी हांगासर घरांत वचून विजीट करतले हाचे वरवीं आमचो भावार्थ वाडलो. जेन्ना हांव घराब्यांनी विजीट करतलो ते आमकां सांगताले ब्रदर्स आमचे पासत मागात. हांव तांकां एक सांगतलो फकत आमी मागचें न्हय, तुमीय मागपाची गरज. सदांच तुमी तेच करा, रोजार करात अशें हांव तांकां सांगतलो. हाचे वरवीं तांचोय भावार्थ वाडलो आनी जे लोकांक हांव भेटलोलो तांचो भावार्थ वाडलो आनी म्हजो भावार्थी म्हज्या जिवितांत वाडलो. हांवें चड आनी चड मागणें करूंक हांवें सुरू केलें. एकामेका पासत मागलें. ह्या गांवां पासत जे कुटुंब आसात जायते कठीण परिस्थिती तांच्या जिवितांत आसले तांचे पासत हांव मागूंक लागलो. असो म्हजो भावार्थ देवाचेर चड आनी चड वाडलो. ताचे उपरांत 2 वर्सां जाल्या उपरांत हांव मेंगलोर आनी परत गेलो ग्रॅज्युएशन करपाक. 3 वर्सां हांवें BCom केलें ग्रॅज्युएशन मेंगलोरांत. ताचे उपरांत हांव नागपूर गेलो. नागपूर 4 वर्सां थंयसर थियोलॉजी. जायते कोर्स जाले स्टडी करतना. फस्ट इयर जालें, सेकेंड इयर बरे रितीन जालें
3rd इयर जेन्ना हांव थिसीस आमकां थिसीस करपाचें आसा BTH वो बॅचलर ऑफ थियोलॉजी मेळूंक एक थिसीस बरोवपाचें आसा, पेपर्स बरोवपाचें आसा, तें बरयता आसलेलो. त्या वेळार घरांत हांव एक फोन येता. म्हज्या मामीन सांगलें तुज्या पापाक तो बरो ना, ताका हॉस्पिटलांत एडमीट केला. त्या वेळार हांव चिंतूंक लागलो कितें जालां. तो बरो जातलो म्हूण हांवें चिंतलें 2-3 दिसां भितर. आतां 3 दीस जाले, 4 दीस जाले, 5व्या दिसाक आनीक फावटी फोन आयलें. ताका जॉन्डीस जाला म्हूण ताणें सांगलें. जॉन्डीस जेन्ना हांवें पळयलें, हांवें डॉक्टराक फोन केलो. एकल्यान म्हाका फोटो धाडले, वॉट्सॅपार फोटो धाडले म्हज्या बापायचो. हांवें दोतोराक फोन केलो. दोतोर सांगूंक लागलो आतां तो बरो जाला. जेन्ना हांवें तो फोटो पळयलो, सगळ्यो ताची कूड येलोवीश जाला आनी सूज आयला. ही वॉज स्वेलिंग, ही हॅड बिकम येलोवीश. सो हांवें सांगलें थंय आमकां दुसऱ्या हॉस्पिटलाक व्हर म्हूण. थंय मागीर मँगलोराक म्हज्या मामीन कोणाची आदार घेवन तिणें म्हज्या बापायक मँगलोर फादर मुल्लर्स त्या हॉस्पिटलांक व्हेलें. त्या वेळार हांव नागपूर तावन मँगलोर पावलो दुसऱ्या दिसा. आनी म्हज्या पापाक पळोवंक हांव गेलो. MICUन तो आसलेलो. सगल्यांक ते अलाव करनात, पूण परमिशन घेवन हांव भितर गेलो. ताचे लागीं उलयलें. ताणें विचारलें कसो आयलोय, कित्याक तूं आयलोय, हांव आतां बरो जाता. ताणें विचारलें कसो तूं आयलोय. हांवें सांगलें फ्लायटार आयलो. कोणें दिले पयशे तितले. हांवें सांगलें म्हज्या फादर्सान अरेंज केलें आनी म्हाका धाडलें. पूण ताच्या मनांत एक खुशी आसली, वो ताच्या मनांत एक आवंडो आसलो हांव यादनीक जावपाचें. आनी ताणें सांगूंक ना तूं हांगाच राव, कांय सांगूंक ना. पूण हे परिस्थिती पळोवन म्हाका म्हज्याच जिवितांत जायते प्रश्न येवंक लागले. आतां 2 दीस जाले, 3 दीस जाले MICUन. दोतोर सांगूंक लागले तो बरो जातलो. दे वर गिवींग अस होप. 3 दिसां उपरांत ते सांगतात, ते डायग्नोज करतात ही हॅज रॅट फिवर. आनी ताणें सांगलें ताची किडनी फेल जाल्यांत आनी कांय करूंक जायना. ताणें डायलिसीस केलें, 3-4 फावटी डायलिसीस केलें, बट वी कॅनॉट रिकवर म्हूण सांगूंक लागलें. मागीर 4 दिसां उपरांत वा 5 दिसां उपरांत ताणें म्हाका सांगलें नाव वी कॅनॉट डू, वी हॅव लॉस्ट द होप. वेंटिलेटरार तावन काडल्या उपरांत जालें काबार. आतां 5 दिसां उपरांत ऑगस्ट 7 तारीखेर सांजेर तो सोंपलो. 2018 ऑगस्ट 7 म्हजो डाडा सोंपलो, म्हजो पापा सोंपलो. त्या वेळार जायते प्रश्न म्हज्या जिवितांत आयले, म्हज्या मतींत आयले. हांवें परत सेमिनरीक वचें वो ना, कित्याक ऑलरेडी हांव डिकन जावन आसलो. थोडे 6 म्हयने आसले यादनीक जावंक. हांवें चिंतलें हांव आतां फाटीं सेमिनरीक गेल्यार म्हज्या आवयचे आनी भयणीचे कोण सांबाळ करतलो. जायते प्रश्न म्हज्या मतींत आयले. पूण हांव म्हज्या कम्युनिटीक गेलो, जंय आमची इगर्ज आसा मँगलोर. थंय हांव गेलो, कित्याक त्याच दिसा आमकां मौन दवरूंक जावंक ना. दुसऱ्या दिसा 8 तारीख ऑगस्ट आमच्या भाग्यवंताची फेस्त, सांत दोमिंगाची फेस्त. सो फादरान सांगलें 9थाक तुज्या बापायचें मरण दवरुया. अशें 9थाक दवरपाचें म्हूण म्हज्या बापायची कूड मॉर्चरींत आमी दवरली. सो 7 तारीखेर हांव फादरा सांगाता त्या सेमिनरीक गेलो. त्या इगोर्जेंत हांव रावलो. थंय हांव टॅबर्नाकला मुखार जंय जेजू आसा त्या सुवातेर हांव जंय जेजूचें हाजीरपण आसा ताचे मुखार हांव बसलो. मागणें करूंक लागलो कितें करपाचें. जेजू तूंच म्हाका वाट दाखय. तुवें सांगलां जेरेमियाच्या पुस्तकांत आय हॅव अ प्लॅन फॉर युअर वेलफेअर. तुका एक येवजण आसा, जी येवजण आसा तें तुज्या बरेपणा पासत. पूण म्हज्या जिवितांत कितें बरें जातलें. म्हजो पापा आतां सरलो, कितें बरेंपण तूं म्हाका दिताय. ही प्रश्न म्हज्या मतींत आयली आनी हांवें हे प्रश्न देवा मुखार गायले. देवान म्हज्या मतींत एक जबाब ताणें दिलो. हांवें तुका आपयलां, तुवें म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुका विंचून काडलां. तुवें म्हजी खुशी करूंक तूं मुखार सरलोय. तुजो स्टेप्स, तुजी पावलां मुखार मार. म्हजी खुशी तूं कर. तुज्या भयणीक वो तुज्या आवयक हांव पळयतलो.
ती जावन आसली देवाची इन्स्पिरेशन, देवाची उतरां म्हज्या काळजांत. आनी हांवें म्हज्या आवयक विचारलें कितें करचें आतां. हांव वचूं सेमिनरीक वचूं, यादनीक जावं. तिणें सांगलें वच, देवाची कुशी ती, देवाची कुशी, आमकां देव पळयतलो. तितलेंच म्हज्या आवयन सांगलें. जेन्ना हांव सेमिनरीक जॉयन जालो केन्नाच हांवें चिंतूंक ना म्हजो पापा इतलो बेगीन सरतलो म्हूण. कित्याक ही वॉज अ स्ट्रॉंग मॅन. तो पाडकार जावन आलो. ही यूज टू क्लायंब द कोकोनट ट्रीज. ही वॉज अ कोकोनट प्लकर. ही डीड नॉट हॅव एनी बॅड हॅबिट्स. त्या खातीर हांवें चिंतलें ही वील सर्वायव फॉर लॉंग टायम. पीपल एट होम ऑर म्हजी आवय, म्हजी भयण, तांकां म्हजी गरज ना म्हूण हांवें चिंतलें. पूण आतां देवान म्हाका वाट दाखयली. हांव परत सेमिनरीक गेलो. 6 म्हयन्या उपरांत वा 7 म्हयन्या उपरांत हांव यादनीक जालो. ताचे पयलीं हांव अरुणाचल प्रदेशाक गेलो. अरुणाचल प्रदेश जायते मिसांव काम करूंक देवान म्हाका आदार दिलो. ताचे उपरांत हांव घरा येवन हांव एक यादनीक जालो. कुमटांत म्हजें ऑर्डिनेशन जालें. देवान म्हाका केन्नाच सोडूंक ना. म्हज्या फॅमिलीक देवान केन्नाच सोडूंक ना. हांवें चिंतलें देव म्हाका सोडटलो म्हूण, पूण देवान केन्नाच सोडूंक ना. जेन्ना आमी देवाचो हात धरता देव आमकां केन्नाच सोडिना. म्हज्या मोगाच्या भयणी भावांनो, जायते फावटी आमच्या कुटुंबांनी आमचे भुरगे सांगतात हांव यादनीक जावंक म्हाका मन आसा, पूण आमी आडकोळ घालता. कित्याक तूं एकलोच भुरगो, आमकां कोण पळयतले, आमकां कोणूच ना पळोवंक. फकत तुमी 2 जाणां आसात घरांत, कोण आमकां आमची सेवा करतली. आमचें कितें स्वार्थ जिवीत आमी जियेता. एकामेकाक सेवा करूंक आमी आमच्या भुरग्यांक धाडिना. पूण देवान म्हज्या आवय बापायक तो एक भावार्थ दिलो, तो एक घटाय त्या देवान दिलें. आनी ताणें म्हाका एक यादनीक जावंक ताणें धाडलें. जशें जेजून शिसांक आपयलें आनी ताचें शीस ताचे पाटलाव करून गेले, ताच्या आवय बापायन तांकां आडकोळ हाडूंक ना. आमच्या जिवितांत, आमच्या समाजांत, आमच्या कुटुंबांत म्हज्या मोगाच्या भयणी भावांनो, एकामेकाक एनकरेज करुया. आमच्या भुरग्यांक आमी एनकरेज करुया. ही देव आपोवणी स्वर्गांतान पडनात, आमच्याच कुटुंबांत जल्मतात. आमच्याच कुटुंबांत जेन्ना आमी एनकरेज करता, प्रोत्साहन दिता, आमी तांकां तें देवाचें मोग तांच्या काळजांत घालता, तेन्ना देव आपोवणी येतात. देव आपोवणी म्हणजे देवाचो ताळो आमच्या जिवितांत आयकुचें. देवाची सेवा आमी करचें. जरी तर यादनीक ना, आमकां जेजू ह्या आल्तरेर आमकां मेळना. जरी तर यादनीक ना, त्या जेजूक आमच्या तोंडांत आमी कुडीच्या रुपार घेवंक जायना. यादनीक जाय. यादनीक नासतना क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमचे लागीं जायना. तर म्हज्या मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज खेरीत भाशेन आमच्याच कुटुंबांनी देव आपोवणी वाडूंक, देव आपोवणी उपजूंक आमी मागुया. जरी तर यादनीक ना, मिसाचें बलिदान ना, जेजूक आमच्या काळजांनी त्या उंड्याच्या आनी सोऱ्याच्या रुपार घेवंक जायना. तर आयज खेरीत भाशेन देव आपोवणे पासत मागुया. जायते फावटी आमी जायते यादनिकांक, रिलिजियस भाव भयणीक आमी वळखून घेना वा तांकां रिस्पेक्ट मान दिना. जायते वायट आमी उलयता. जेन्ना एक ल्हान मिस्टेक जालें, जायते वायट आमी उलयता. फकत आमी वायट उलयता तांचे विशीं, तांचें जिवीत आमी वळखून घेना. कितले फावटी आमी आमच्या यादनिकां पासत, आमच्या रिलिजियस भाव भयणी पासत मागता. आमच्या घोराब्यांत आमी सदांच मागुया. यादनिकां पासत, रिलिजियस भाव भयणी पासत मागुया. फकत तांचे विरोध उलोवचे न्हय, ल्हान ल्हान मिस्टेक घेवन ओडोड करून लोकांक सगल्यांक सांगचें न्हय, पूण मागात तुमच्या जिवितांत. जेन्ना तुमी मागतात यादनिकां पासत, रिलिजियस भाव भयणी पासत, तुमच्याच कुटुंबांत बरेंपण जातलें. तुमच्याच कुटुंबांत देव आपोवणी येतली. तुमच्याच समाजींत देव आपोवणी येतली. अशें करूंक देवाची कृपा आमी मागुया. आनी एकामेका पासत, यादनिकां पासत, रिलिजियस भाव भयणी पासत आयज आमी मागुया. आमेन.